शांती सुगली सांगता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता एलिशॉन कारवालो आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मार्ता वाज हे आमचे भयणी पासत आयज तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन तिचेय पासत मागुया. आयच्या दिसा जितलीं जाणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमी ह्या दिसांनी जायतीं जाण बरीं नात, पेरिगांत आसात, जायतीं जाण सर्जरी करतात आपणा पासत माग म्हण तांणी सांगलेलें आसा. तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया आनी देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी हे पिडेंतलीं बरीं जावंक तांकां आमी कृपा मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू ज्यो जायते मुद्दे आमचे मुखार आसात ते सगळे देवाच्या हातान दिवया आनी देव आमकां हातून जैत दितलो हो भरवसो धरुया. आयज पेपराचेर हेडलायन्स सगळ्यो आमकां वाचपाक मेळटल्यो. रेल्वे ऑफिशल्स बाव डावन बिफोर लोकल्स म्हणल्यार लोक जे मागता आनी लोक ह्या दिसांनी आमचो मागत आसा भोव करून वेलसांव, कांसावली, माजोड्डा ह्या एरियाक लोक जो बोवाळ मारता तांचें आयकून रेल्वेज बाव डावन जाल्यात म्हणून आयज हेडलायन्स येतल्यो घडये. पूण जें कितें लोकांनी मागलां तें डबल ट्रॅकिंग आसा तें एक वाटेन तावन काडून दुसरे वाटेन घाल म्हण न्हय. लोक फटोवना जावपाक मागुया, आमी सगळीं फटोवना जावपाक मागुया. पूण जरी तो रेल्वेज आतां भिवपाक लागलेले आसात जाल्यार आमी भिवपाची गरज ना. आमी मागत रावया देवा लागीं की हें डबल ट्रॅकिंग काडून उडय, कोळशांतली आमकां निवार आनीक हेर जे दुसरे प्रश्न आमकां ह्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून येवपाचे आसात तातूंतली आमकां निवार म्हूण खतखत्यान आमी देवा लागीं विस्वासान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. भाऊ भयणीने पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्यो उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदानान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळात दडवण करून आमचे पातके सोय आमी दोमायता. तुका उंतरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान उदीक उदीक पेटोव दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुताची जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूच चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मोडबातोन पडटात आनी बेश्टी परतून सोडनात, बोगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किडलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोडटा तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शाट्टी पावयता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोडमोड्यांतले निवारता. परतून म्हणुया, आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तोडमोड्यांतले निवारता.
म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब: आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवाडटा. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब: आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवाडटा. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो ताचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब: आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवाडता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवाडता. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब: आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवाडटा. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेसून म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांची सारकी जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयचो जबाब काय बरो आमी वाचला. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पो सगळ्या तोडमोड्यांतले निवारता. आमी जायते फावटी संवसारांत जियेता आसतना देवाचें उतर आमकां जायते फावटी आमच्या ह्या जिवितान आमकां निर्फोड जावंक दिना. बगोर जाल्यार जें कितें आमच्या जिवितान घडटा, जें कितें आमच्या जिवितान जाता तें आमचो सुर्गीचो बाप जाणा. आनी सगळें आमच्या जिवितान येतले त्रास, आटेविटे, कुश्ट, पेस पिडा, ती सगळीं आमच्या जिवितान तो पयसावंक दिसपोटी वावुरता आनी आमकां त्रासांतले सांबाळून दवरूंक तो दिसपोटी हारपीत जाता. सुर्गीचो बाप दयाळ मोगाळ आपल्या उतरांतल्यान आमकां तो दर दिसाक जागयता. आनी आयचे दिसाक पयलें वाचपी जायस प्रवाद्याचें काय बरें आमी म्हणलां. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पावस आनी बरफ मोडबातान पडटा आनी बेश्टी परतून चडोनात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फोड जावन म्हजेशी परतून येना. बगोर ओंप्या भाशेन तें जेवतल्यांक जेवण दिवपाक आनी जमीन शिंपतात आनी सुफोड करतात आनी खीर लायता. म्हणटच म्हजें उतर तुमच्या जिवितान फोड दिता. म्हजें उतर तुमच्या जिवितान बाबा भयणीनो ओदीक आनी ओदीक तुमकां ह्या जिवितान तुमी सुफोड जावंक तुमकां आदार मेळटा. पूण केन्ना आदार मेळटा?
तुमी म्हजी कुशी पाळटात आनी हांवें फॉर्मायलां तें तुमी शाती पावयतात तेन्नाच की म्हजें उतर तुमकां आदार दिता. न्हयची शुभ वर्तमान आमकां हेंच तावें करता. आमचो सुर्गीचो बाप दयाळ मोगाळ. आमकां सगळें जें कितें जाय तें सुर्गीच्या बापाक तावें आसा. पूण आमी ह्या सुर्गीच्या बापा भाशेन सगळ्यो आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरूंक गरजेच्यो, कित्याक ताका आमी बाप म्हणून पाचारता. आनी हें प्रार्थोन शिकयता आसतना जेजून म्हणें, तो जावन आसा आमचो बाप. ह्या बापाक आमी सुर्गीचो बाप म्हणटा तेन्ना आमच्या बापा म्हूण आमी पाचारता आनी ताचें नांव पवित्र जावंक दर दिसाक वावरूंक आमी गरज. ताची कुशी पाडूंक, सुर्गीचें राज आमचे मदें येवंक, ताचे उतरां परमणे जिवंक ताणें आमकां दिसपटो गिरास दिला ते भाशेन आमी आमचो दिसपटो गिरास दिसपटी बरे तरेन वावरून घेवंक आमकां भाव भयणो राजीपण आनी खुशी आसूंक गरज. जायते फावटी घडयेक आमी आमच्या जिवितांत जियेता आसतना आमच्या वाद्याचें जाता, आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक आमी तयार आसना. बापाची खुशी कितें तें पळोवंक आमी जायते फावटी फुडें सरोना. आमी हो बाप कितलो आमचेच वरवीं सुफोड आमकां करूंक सोदता तें जायते फावटी आमी चिंतिना. कित्याक जसो बाप आमची पातकां बक्षिता ते भाशेन बाप आमचे आवडे हे आसात ताचे की आमी आमच्या दुस्मानाक भोगसूचे. ताचे आवडे हे आसात की आमी हे सुर्गीचें राज आमचे मदें हाडचें. ताचे आवडे हे आसात की आमी सगळीं ताच्या उतरां प्रमाणे जिवचें. आनी हाका लागून जेसू म्हणटात, तुमी तुमच्या दुसऱ्यांचो चुकी बक्षितात तेन्ना तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशें जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. म्हणटकूच उदार मन पयले सुवातेर आमच्या मनांत आसूंक गरजेचें. आमी सगळ्या मेकळेपणांतली सोडून आमकां दुसऱ्यांचें वायट आसा तें, दुसऱ्याची टिका करतात आमी खरें, पूण दुसऱ्यांक आमी वायट करूंक चिंता तेन्ना, दुस्मान म्हूण आमी मानता तेन्ना, दुसऱ्यांचे आमी पाड घालूंक सोदता तेन्ना, आडगां नाडगां करून दुसऱ्यांक आमी बाबा भयणीनो वायट रस्त्यार व्हरता तेन्ना, आमी दुसऱ्यांक बुलयता तेन्ना, असले वेळार आमीच पयले सुवातेर नाडबुदीचे मनीस जाल्यार शैताना भाशेन आमी दुसऱ्यांक नाडूंक सोदता तेन्ना आमचो बाप आमकां कसो बक्षितलो. हेचे दिसाक आमचें मन उजवाडावया आनी खालतिकायेन देवाची कृपा आमकां मागुया. हें नाडबुदी करपाच्यो सोडून दिवंक आमचें मन उजवाडाचें मन करूंक, उदीक आमच्या जिवितांत पेल्याक भोगसूंक, तेन्नाच की आमचे सगळे जिवितांत आसलेल्यो चुकी आमकां भोगसूंक मेवतल्यो. तशेंच मागुया, जे कोण नाडबुदी करून सोदतात, दुसऱ्यांक वायटाक व्हरतात, दुसऱ्याचें पाड घालतात, दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो त्रासान घालतात, सृश्टीचें पाड घालतात, तांणी आपले जिवितांत उजवाड घेवंक आनी जेजू सांगता त्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर आपल्या जिवितांत फोड हाडटा तसले आपूण हातयार जावन वावरूंक सगळ्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. Amen.
म्हज्या भाव भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हें तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विशादवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा सर्व वस्तूच्या रुसणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देडी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकारोसो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सूर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोड काडसान पास्कांचो गूढ संतोशान समारंभूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वोडती घोडिता आमी समोरमतांव. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सुपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या विभोगान. उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तू वैभवाने सो आमी तुझे मरोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोर निमार्ताची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो परवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चे पुरचुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही विधी भोवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत सोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शेना पवित्र जावं शेरा समकायो तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे प्रदून सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोवशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दे आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप काढले आमची कातूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कातूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तुझ्या कृष्णाचा विकेकालीस भूताचे बाबा मोठ्या प्रीतीच्या केली तुझी करुणा आमका देवच्या कृष्णाचा विकेकालीस भूताचे तुया देवाक आकृतसरा बापा ह्या दैवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दमावूंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायक घेऊया I-28 पेज नंबर 133 I-28.